सेक्रेटरी सरपंच हॅलो सरपंच हां हाय गुड मॉर्निंग आणि सेक्रेटरी तुमकां मेळा आसतलें येयला आसतलें मेल येयला आसतलो फ्रॉम BDO तुका येयला आसतलो पंचायतच्या सायडीन हें आसलें पळय. डेप्युटी ना बाहेर सांग लेट जातलो पयलो न्हू मॅडम हांवें ऑफिसान ओके सो मातसो तो तुमच्या कडेन डिस्कस कर कित्याक तितून मॅक्झिमम जे पंचायतीन प्रॉब्लम जाता लोकांक ते मेन्शन केल्ले आहा तितून आनी मॅडम तुमचे मेन म्हटल्यार वेबसायट जी आसा पळय पंचायतीची ती अपडेट ना ओके कित्याक आमचे आतां जेन्ना लोकल्स आहा ते जेन्ना तांकां इन्फॉर्मेशन कितें जाय तांकां इन्फॉर्मेशन मेळना तुमकां आमच्या मेमोरेंडमानूय DOPन सांगला की ते अपडेट कर म्हणून आनी तुमकां एक्स्ट्रा सेपरेट एक मेमोरेंड येयला सर्कुलर येयला रिगार्डींग वेबसायट अपडेशन म्हालच्यानूच सो ते कित्याक हे 2019 पासून हायकोर्ट ऑर्डर आहा पूण ते आजून मेरेन जावंक ना फक्त कित्याक फॉर्मॅट आसा वेबसायटीचेर सगळे नोटीस टेंडर हें सगळें आसा बट अपडेशन म्हणटा तें कित्याक ग्रामसभाचे मिनिट्स तेजेर ना ग्रामसभाचे मागीर म्हणजे तुमचे जे फोर्टनायट मिटींग जाता तेजे अजेंडा ना तेजे मिनिट्स ना सो हें पळोवपाक आमकां मेळना बजेट ना तुमचो ऑडिट रिपोर्ट्स ना एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिपोर्ट ना सो हें जें आसपाक जाय पळय तुमकां व्हडलो प्रॉब्लम काय ना तुमी आतां कोणाक तरी हायर केला आसतलो थर्ड पार्टी दिला हें अपडेशनाक जस्ट अपडेट सायट मेंटेनन्स करता पण अपलोडिंगाक दिवना ओके सो हे मॅडम तुमकां मातशें दिवचें पडटलें कित्याक जाणा ते एकदां जर दिलें तुमी फक्त कितें स्कॅन करून अपलोड करपाचें सो एक कोणाक तरी तुमकां अपॉयंट करचो पडटलो फुडली जी फोर्टनायट मिटींग तुमची जातली त्या मिटिंगेक तुमी डिस्कस करून द्याला अशें डिस्कस मॅडम फुडल्या फोर्टनायट मिटिंगेक तुमी करा आनी तें डिस्कस करून कोणाक तरी तुमी हायर करा तेका मंथली अपलोड करपाक आनी तें मातशें अपडेट करून दिया सो मॅडम हांगा थोडे इश्यूज आसले जे लोकलांचे ऑलरेडी जे आमचे कंप्लेंट्स आसा पळय ते इश्यूज आसा सो पयलें म्हटल्यार आमचो हेचो आसा सेरावली ज्युरिडिक्शना कितें स्क्रॅप यार्ड इलिगल बिजनेस ऑपरेशन जाता दोन म्हळ्यार एक आतां दाखयला सोरावली मार्केटी कडेन आनी तो बांदार हाय फ्रूट शॉपा ऑपोजीट ओके आतां तो कोण चलयता कितलो वेळ जालो ते चलयता ते कसले बिजनेस करता वेदर ते रेजिस्टर्ड आसा तांकां लायसन्स दिला पोल्युशन क्लियरन्स आहा पंचायत क्लियरन्स आहा BDO क्लियरन्स आहा तें कांय आमकां खबर ना आतां चड कोण हे क्रायम जाता ही आतां आमचे गांव हातूंत ते थिंगासून जाता एक एग्जाम्पल आमचे बेनावली जाल्लो लोकांक ह्यो मुडक्यो भाण आसता न्हू भात उकडपाच्यो त्यो चोरून वयल्यो आतां मागीर त्यो थिंगा स्क्रॅप यार्डां मेळ्ळ्यो खंय बेनावली हांव एग्जाम्पल दिता तुका सो हेचेर आमचे जे आमचे विलेजीस आसा तुमचे सेरावलीचे तेणी आतां एका एनक्लोज कॉपी नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल NGT पासून ऑर्डर लायली आसा सो मातशें ती गो थ्रू करा आनी तुमचे ते प्रपोजल घातले तुमी नोट केला फॉर द ग्रामसभा फॉर द स्क्रॅप यार्ड इन्स्पेक्शन करून प्लीज मातशें करा तेजें इन्स्पेक्शन करून आमी अंडर RTI रिपोर्ट म्हाका हे बिजनेस सारकें बंद जावपाचें ताका अमकी डेजिग्नेटेड एरिया दिल्लो आसा गव्हर्मेंटान खंय खंय स्टार्ट जावपाक शकना ओके तेजेर चयल्यार ते मायग्रंट इन्फ्लक्स जाता आनी जायते आमचे इलिगल एक्टिविटी जाता ओके सो आमी ऑल्सो एक ईमेल धाडली आसा गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तेय येतले इन्स्पेक्शनाक आनी तेय तुमकां रिपोर्ट सबमीट करतले सो तांकां प्लीज व्हेरी स्ट्रिक्टली तांकां मॉनिटर करून हें बंद जावपाचें जाय ओके आनी एक प्रपोजल घातलेलो आमचे विलेजरान तेंगे एक नल्ला आसा हे बीन
ते नाल्लाचे कोणते आम्ही ते सांगा. त्यासाठी corner वर आम्ही तो वळला असाल, पण त्याच्याकडे आपल्या सारखी पोर बनतात. आणि तिकडे आम्ही सगळं आले तेव्हा ते सगळं तो forward केला. थ्रू मासे हय, मातशें तें करून घे, कित्याक चड तें आहा न्हू गाणं. दिस इशू आता 5 years प्लस. आणि आम्ही एक मेमोरंडम दिला टू द व्हिडिओ सर फलदेसाई सराक की तुमचे लास्ट टाइम ग्रामसभा देर वॉज नो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग. ओके सो अशें तें जावपाक शकना कित्याक आमकां आतां एक फुटेज मागली तुमचे कडेन कांय आसना. सो तुमी सेक्रेटरी प्लीज तुमी मातशें पळोवन घेवपाक जाय कित्याक तुमी नोटीस ना ते काडटा सांगलेले रे तुम्ही ना ते तर मातशे प्रॉब्लेम जाला पण नेक्स्ट टाइम आम्ही कन्फर्म करतले की तू येता का ना मातशें बरें important. व्हिडिओ रिकॉर्डिंग म्हणजे अशें धरू नाका की ओन्ली आमकां कॅमेराच जाय, मोबायल पासून जर फोनाचो लायलो जाल्यार फोनाचेर पासून कित्याक आतां क्वॉलिटी तितली आहा न्हू, फोनाचेर पासून क्वॉलिटी मेळटा. नेक्स्ट टाइम आम्ही मातशे हय, मातशें हें करात. ओके फॉर दॅट पॉइंट तुम्ही नोव्हेंबर 6 एक पार्ट तुमी ग्रँड सभा दवरलो तेजे तुमकां कॅमेरा व्हिडिओ रिकॉर्डिंग ना म्हूण तेमी रिकॉर्डिंग केल्लें कोणें पियोन ती आहा रिकॉर्डिंग तेजे आहा प्रूफ आहा. ओके त्या उपरांत फेब्रुवारी केला आतां मे 28 सेंड केला तुमकां कांय रिकॉर्डिंग ना मागीर वय फोना आतां हे पाट तुमकां रिकॉर्डिंग कांय केलें पूण तुमकां कांय रिकॉर्ड ना. तुम रिकॉर्ड आसपा जाय न्हू हेका आनी कितें जाता कितें तो तुमी चोवपा जाय कितें जाता एक्सेप्ट केले न्ही आम्ही. Proceedings of every account of proceedings of every meeting of the Gram Sabha shall be recorded in a video film and should form part of minutes. म्हणजे वयर मिनिट्स बरोबर बरोबर 17च्या अंडर तर त्याच मागीर तू व्हिडिओ रिकॉर्डिंग किती झाला पळय रेझोल्युशना पास किती आहा पळय ते मिनिट्सान येवपाक जाय सगळे ते ऑन स्पॉट का तुम्ही मिनिट्स सेकंड म्हाका दिसता बरे ना शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट फॉर्म मागीर आम्ही तो elaborate व्हिडिओन पळोवन ते कितें झाला पळय ते सगळे जावपाक जाय. ओके रूल आसा पयलीं नासलो तो मागीर ट्रान्सपरन्सी येवपाक जाय म्हणून रूल इंट्रोड्यूस केला ते पयलीं ओके ओके मातशें करात हो, ते एक्सेप्ट केलं. सगळं ते आम्ही उत्तर नाला ते पाय गायला ते उदो आम्ही सगळं असतं की आई म्हणतो ते अजून तुम्ही अजून केला तिकडं केलं जवळ का तुम्ही अजून त्याचे काय काय तुम्हाला इंजेक्शन करता तुम्ही म्हाका आपल्याला केले ना, ना, त्यांना मग त्याचा पास व्हायला खाली पास पडे बोतल उदो आणि ते जावपा नाका आता कितूच तेम तुमकां सांगपाचें आतां आमी आतां सध्या कुटुंबान सगळे जायते शेतान उदक खुंयचे व्हरपाचें तुका तुमकां सांगलें पळय आतां तुवें अजून केलें ना कितें करपाचें ते न्हू हे आमचे घरचे न्हू हे कितें आमचे शेत पोट भरपाचें शेत रोवन कळ्ळें तेजे पोट भरता शेत रोवन पंच कोण पांच फॅलिक्स मातशें व्हड मेंबराक सांगा. तुमचे जर सांगलें दाबय भरून दाबय I'm भरून sorry, व्हड मेंबराक मातशें सांगा. व्हड. ना मॅडम पळय हें थोडीशे आतां काय आहा, हें व्हड इम्पॉर्टंट मेंबराचें पावस येत जाल्यार तें मागीर हें जालें न्हू. म्हाका पास पडल्यार सुरवात मेळना तेच्या हे आलें काम करपाचें मातशें बेगीन फाल्यां तें मातशें हें काडून मातशें जाता कित्याक पावस मातसो डिले आतां 8 दीस मेळटा आमकां तितून मातशें जर करून घेया तेंचें काम तें ऑन प्रायोरिटी. त्या हायवेचे म्हणून हायवे केला आमच्या शेतां देवपाक रोड ना तेही आमी सांगले घालून ते मारून सारको केला ते पण आमी ट्रॅक्टर देवपाचो आतां मुगे पयशांनी रोड केलो आतां देवयलो ट्रॅक्टर आतां ते मुगली मातकड्यार हितून हायवे गायला कळना मुगे पयशे म्हणून रोड केलो आमगे शेतां देवपाक हांव शेत रोयता आतां ते तेमी पाट थिंग पळयलां तेंय तुमी एक्शन चोय नाही कांय थिंगा थिंग एक आनी एक इशू आसलो ते लँड फिलिंग चलता म्हूण ते बांदार तुमी कितें नोटीस बी काडला टेकन एनी एक्शन ओवर इट तेंगेले इन्स्पेक्शन काडला. काडला आजून जावंक ना न्हू तेका बरो टायम जालो 2 वीक 3 वीक जाले कितें मातशें तेजेर मातशें तुमचो रिपोर्ट जाय इतलोच ते ऑन द हायवे थिंगा ते बाजरा कडेन वयता आसतना ओके ती एक वॅन आसली थिंगा ती आयुर्वेदीक कितें मू दिता आनी तेका सर्टिफिकेशन ना ते कोण जडीबुटी येता तेका FDA लायसन्स ना कांय ना असले मातशे वॅन मॅन गांव आमचो गांव तुमी सांबाळूंक जाय न्हू आमगे इतलें तुमकां तुमी एक्शन घेयला आमी चोयलें तुमकां जे भाशेन आमी पयलीं कंप्लेंट घायल्यो तुमी एक्शन घेता पूण असले ज्यो एक्टिविटी जाता न्हू मातशें आमी लोकांक त्रास जाता हांव खूद सांगना ते आमकां सांगून आमी तुमचे कडेन येता ओके प्लीज टेक इट इज अ पॉझिटीव सायड ओके रिवर बांधिल्ले आसा बांद बांधिल्ले आसा रिवर गेट घाय ते गेट घाय ते बंद करले उदक आनी आखे गोवा उदक ते आखे टॉयलेट उदक येता आतां आमची शेत रोयता आतां तें उदक तें बांदिल्लें म्हणटा सगळें शेतां पडटा गेल्ल्या वर्सांनी शेतां पडलें आतां तेजेर बी कोण कांय चोय ना कांय ना टॉयलेट घर ना स्ट्रक्चर ते पात्रां सेक्रेटरी मातशें हें लक्षांत धरा आतां मॅडम ते कितें स्क्रॅपयार्डाचे प्रॉब्लेम कितें ऑल ओव्हर गोवा आतां आमी कंप्लेंट करता
ताचे भितर आंगणान नाल्यार खंय तरी स्क्रॅप यार्ड आसतले, दोन आसतले, एक आसतले स्ट्रक्चर आसतलो आनी कितें बिजनस आमी कंप्लेन जर घातले इलिगल बिजनस कित्याक तो मागीर 66 तुमी नोटीस काडली 63 लायले मागीर 64 लायले तो मागीर चॅलेंजीस करता स्टे करता आनी मागीर तुमचे एडवोकेट खंय वचना थंय ते मागीर तेका स्टे ग्रांट सोंपत ना केस स्क्रॅप यार्ड तो बिजनस खंय करता आमी कंप्लेन जी घालता पळय ती बिजनस डेंजरस बिजनस ट्रेड आहा पळय सगळें लायसन्स बिजनस प्रोविजन्स आहा पळय 89 आहा पळय ट्रेड 72 73 तेच्या अंडर नोटीसी काडपाक जाय स्ट्रक्चर जर व्हडलो स्ट्रक्चर आहा तुमी 67 सेपरेट काडा गव्हर्मेंट जागा जर आहा जाल्यार 70 लावपाचो डेंजरस ट्रेड 89 बी तो लावपाचो तो ते तुमी करून घ्या कळ्ळें न्हू स्ट्रक्चर ते कितें आतां इन्स्पेक्शन करता आसतना तुमी ते हे घेता कितले व्हडले घर आहा लेंथ हायट ते घेता सो हांव बिजनसाचेर मागीर ते हेच करना आनी हिंगा बोमाब्यान तशें डेमोलिश केला तेंच्यांनी बिजनसाचें सेक्शन लायला आनी डेंजरस ट्रेड बी तो लायला स्ट्रक्चराचें मेन्शनूच करूंक ना तेंच्यांनी कळ्ळें न्हू ते आमची ते बिजनस पंचायतीक तुमी लायसन दिला तेका स्ट्रक्चरा तुमकां टॅक्सूय येना प्रोफेशनल टॅक्स येना गार्बेज टॅक्स येना तो कसलो फायदो स्क्रॅप यार्डाचो सो बेगीच्या बेगीन तो उडोवपाक जाय मॅडम मेन कितें आहा पळय आतां लास्ट तुमी पळयला ढवळी उजो लागलो गोलवाळे उजो लागलो नावेले लागलो सगळे कडेन उजो लागता फाल्यां एक म्हटल्यार उजो लागप म्हटल्यार आमी कितें चिंतता एक दोन दिसा उजो लागलो गेलो पूण तो जो स्मोक जो टॉक्सीक स्मोक जो भायर पडटा पळय जो आमी आतां पळय आतां आमकां सादें प्लास्टीक जर मॅडम जळयतले जाल्यार आमकां फायन आहा एक सादी पोती जळयतले प्लास्टीक बॅग जाल्यार जाल्यार हे जे व्हडले स्क्रॅप यार्डान ते कंटिन्युअस रातचे जर ते जळयतात 100%. आनी सेकंडली जर उजो लागप म्हणजे तो आख्खो टॉक्सिसिटी जी आहा पळय ती ह्याच एनवायरमेंटा हांगाच उरतली ती चड पयस वयची ना ती ह्याच हितून उरतली वयर उरतली पावसा वांगडा प्रेसिपिटेट जावन सकयल येतली आमचे हेज्या पयलीं जेन्ना बर्जर कंपनीचो जेन्ना हे जालो उजो लागलेलो पिलेन तेन्ना सगळे उजो वयर लागलो पळय धुंवर वयर जालो सगळे बांयो पोल्यूट जाले कित्याक तो सेटल जाता न्हू सकयल हेवी आसता सो तेका लागून तुमच्या कडेन इतलेंच म्हणटा की तुमी हे तुमच्या कडल्यान पोल्युशन बोर्डाक तुमी बरोवपाक जाय तुमच्या कडल्यान फायर डिपार्टमेंटाक तुमी बरोवपाक जाय सो दॅट तुमची केस स्ट्रॉंग जावपाक जाय तुमच्या कडल्यान कलेक्टराक तुमी बरोवपाक जाय आतां एवरी टायम आमी कंप्लेन करतले तेन्ना आमी सगळ्यांक बरयतात पूण तुमी हें बरोवपाक जाय कित्याक सांग तुमकां तितलो सपोर्ट मेळटलो न्हू डेमोलिश करपाक आनी तो मागीर कोणूय आसूं कोणाच्या अंडर आसूं फाल्यां हांगा लोकलांक प्रॉब्लम जावपाक जायना फाल्यां तेजो नॉन स्टॉप ते शेतां पोल्यूट करतात एनवायरमेंट पोल्यूट करतात थंय क्रिमिनल रावता हेच्या पयलीं बांगलादेशी मेळाले आतां काल ते 30 जाण बांगलादेशी बसीन मेळ्ळा चेन काडटात ते चेन स्नॅचर्स सो हें फाल्यां हांगा एक सेरावली हांगा कितलेशेच एक्टिविटीज जायत आसता सो आनी मॅडम तुमी हें केलां पोलीस व्हेरिफिकेशन सगळ्या टेनंटाक जें केलां रावतात तेंचें व्हेरिफिकेशन कंप्लीट जाता तिथे ट्राय केला आम्ही इव्हन चर्ची सुद्धा खूपदा अनाउन्समेंटाक दिला सो आय डोंट थिंक सो माझे चड कनेक्शन बिकॉज आमी चडशे अनाउन्समेंट्स करून मॅडम हेजेर कितें करपाक जाय तुमी सगळ्या वॉर्ड मेंबरांक एक टायम दिवपाक जाय 1 म्हयन्या भितर तुमी करपाक जाय म्हणून कित्याक सांग फाल्यां मिटिंगेन घालून तेजो हो इशू प्रॉब्लम सॉल्व करा कित्याक जाणा आमी गेले एसेंब्लीन क्वेश्चन घातलेलो मागीर गुरीनो पंचायत मिनिस्टराक की वेबसायट कितले अपडेट आसा काय ना तुमची वेबसायटीचे नो म्हणून आन्सर आमकां येयले सेकंड आमी तांकां घातलेले की आमी जर वेबसायट अपडेट ना जाल्यार तुमचेर सरपंचाचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन घालपाक शकता काय म्हणून तुमच्या पोजिशना वयल्यान डिस्क्वॉलिफाय करपाक शकता तेणी येस म्हणून घातला सो आमी फक्त आयज कित्याक येयला आमी जाय जाल्यार तुमचे डायरेक्ट डिस्क्वॉलिफिकेशन नोटीसूच घेवन येवपाक शकताले नाजाल्यार डिस्क्वॉलिफाय घातला म्हणून सांगपाक आमकां तें करपाचें ना आमी हांगा चडशे बसला ते चडशे गोंयकार आहात सो आमकां जाय की तुमी हेजेर एक्ट केलें इतलेंच अशें धरूं नाका की आमी हांगा कितें तरी आमचो रिवेंज तेजी प्रॉपर्टी तो रिपोर्ट घेवन सायन्स पडाक बी तुमी आपया मरे नांव वयल्यार रिपोर्ट केला येऊन काय त्यांनी ऍक्शन घेऊन रिपोर्ट दिला तेणी पेपर धाडलो ऍक्शन घेयात मागीर पुलिसय ऍक्शन घेतली कोण ऍक्शन स्क्रॅप यार्डाची सायड विजीट करूया